नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. 12 वर्सां परस चड पोरण्या रेंट कॅबांच्या परवान्याचें नूतनीकरण करचे नात. येरादारी खात्यान घेतिल्लो निर्णय घेवचो फाटीं मागतात उत्तर गोंय रेंट कॅब असोसिएशनाचे धनी. पेडणे पुलिसांनी आनी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो पंगडान पेठेवाडा कोरगांवां धाड घालून सुमार 1 कोटी रुपयाचे ड्रग्स केले जप्त. जाल्यार थिवी वाठारांत गुन्यांव फाट्यात धाड घालून सुमार 2.64 लाखांचो गांजो केलो जप्त. काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हाचे विशीं आक्षेपार्ह स्टेटमेंट केल्ल्यान परबान मागची माफी, गिरीश चोडणकाराचें म्हणणें. जाल्यार गिरीशान सगळ्या गोंयकारांची मागची माफी, सांगता मनोज. हडफड्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबातल्या घडणुके उपरांत पळून गेल्ले क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथराक थायलंडात घेतले ताब्यांत. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या म्हायती. फाटल्या 11 म्हयन्यांत कोंकण रेल्वेत तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांक कडल्यान वट्ट 17.83 कोटींचो दंड केला वसूल. कोंकण रेल्वेचे उपप्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाटगेची म्हायती. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर दिल्या तितली सिटां पुरत. जितली सिटां आमकां दिल्यात तितली आमी घेतल्या, सांगता मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार. आतां पळयात खबरो विस्तारान. 12 वर्सां परस चड पोरण्या रेंट कॅबांच्या परवान्याचें नूतनीकरण करचे नात अशें येरादारी खात्यान थारायलां. हाचो परिणाम राज्यांतल्या रेंट कॅब वेवसायिकांचेर जातलो. खात्यान हो निर्णय फाटीं घेवचो. पोरण्यो गाडयो बदलपाची मुजतय फाटीं घेवची अशी मागणी उत्तर गोंय रेंट कॅब असोसिएशन हांणी सरकारा कडेन केल्या. पळयात. राज्यात दर दिसा टॅक्सीकारांचे विशय मुखार येत आसा, पूण सोंपपाचें नांव घेयना. 12 वर्सां परस चड पोरण्या रेंट कॅबांचे परवान्यांचे नूतनीकरण करचे नात अशें येरादारी खात्यान थारायिल्ल्यान हाचो परिणाम राज्यांतल्या रेंट कॅब वेवसायिकांचेर जातलो. खात्यान हो निर्णय फाटीं घेवपाक जाय. पोरणी गाडयो बदलपाची मुजत फाटीं घेवची अशी मागणी उत्तर गोंय रेंट कॅब असोसिएशनान सरकारा कडेन करत पणजेच्या जुंता हावसा लागसार सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर एकठांय जावन खर निशेध केलो. कायदे आमकांच कित्याक? खाजगी गाडयो बेकायदेशीरपणान भाड्याक दितात तांचेर कित्याक कारवाय जायना? ह्या खाजगी गाडयांक लागून कितेंय भिरांकूळ घडणूक घडल्यार हाचो जापसालदार कोण? सगळे कायदेशीर करून लेगीत सरकाराची बळी फकत आमचेरच कित्याक आसता? ह्या खाजगी बेकायदेशीरपणात चलपी गाडयांचो गॉडफादर कोण? असो प्रस्नांचो पावस करत तिडकिल्ल्या टॅक्सी धनयांनी सरकाराक धारेर धरले. सीएमाक मुदत अपॉइंटमेंटाक मागलेले पण सीएम सरान आमकां अजून अपॉइंटमेंट दिवना. आता तुम्ही डायरेक्टराक माहितले आणि त्याच्या उपरांत सीएम मेळपाक त्याच्या उपरांत पळय तरी कितें जाता आनी ऑप्शन कांयच ना न्हू. नाका ह्या केन्ना तरी कोर्टान पळयतले. लास्ट टायम तशेंच जालें. गाडयो ज्यो आसा पळय त्यो रेल्वे स्टेशनान आनी एअरपोर्टार दिवपाचें न्हू. हांकां आमी रिक्वेस्ट केल्ले, हेंच्यानी आयकून आमी कोर्टाक गेले. कोर्टाचो स्टे हाडली. सो हे गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका दिसता बीजेपी गव्हर्मेंटान कांय जावपाक ना. तांकां लास्ट रिक्वेस्ट करता. ना जाल्यार कोर्टाची पायरी करची पडली आमकां. पळय आयज कितें जाल्लें आहा, गव्हर्मेंट खंय ना खंय आयज फेल जाल्लो आहा आनी त्रास फकत लोकलांक पडटा. आतां आमचे रेंट कार चलता, हे आयज आमकां रेंट कार कोणें दिल्ले? गव्हर्मेंटानूच दिल्ले न्हू. खंय ना खंय आतां कितें म्हणटात ते आफ्टर 12 years जाली की म्हणटा गाडयो प्रायवेट चलयचे. म्हणजे तुम्ही कितें इन्क्रीज करूंक सोदता? इलिगॅलिटी इन्क्रीज करूंक सोदता? आयज प्रायवेट गाडयो गोंयभर चलता, तेजेर कांयच एक्शन ना. काल आमचो सीएम म्हणटा आपूण परमिटाक कॅन्सील करतलो, ड्रिंक हय करूंक जाय, कंट्रोल करूंक जाय. पूण प्रायवेट गाडयांचें कशें कितें? आतां पळय होडफोड्यात पळय तो इन्सिडंट जाले, 25 लोक एवढे हे आले. होच जर फाल्यां प्रायवेट गाडयेची भाडां दिता तेजेर इन्सिडंट जाता तेका रिस्पॉन्सिबल कोण? रिस्पॉन्सिबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी सीएम. कित्याक आयज लिगली आमी सगळे कायदेशीर भरून आयज त्रास आमकां करतात लोकलांक. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कितें म्हणटा तो? पळय आयज कायदो कितें आहा, आमकांच काडटात रेंटार. पळय आयज पयशी कमर्शियल रोड टॅक्स भरता आमी, कमर्शियल इन्शुरन्स भरता, फिटनस, स्पीड गव्हर्नर घातला आमी, स्पीड लॉक जावंक जाय म्हणून. प्रायवेट गाडी चलता तेका स्पीड गव्हर्नर आहा ना. प्रायवेट गाडी चलता तेका रोडार कांयच ना. आयज चडशे इन्सिडंट जाल्ले आहा, एक्सिडंट इन्सिडंट पळय रेंट कार म्हणटा. हांव एक मागता हे रेंट कार चडश्यो न्हू, ह्यो प्रायवेट गाडयो इलिगली रेंटाक दितात आनी पळट्यो नंबर प्लेटी. आनी आयज पळट्यो नंबर प्लेटीक लागून रेंट काराचें नांव पिड्यार जाल्लें. तुम्ही म्हणलो जबाबदार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सीएम म्हणलो, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर कित्या खातीर करता? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन कोणाचो पळय कितें आहा, आयज खंयची ना खंयची भायली लॉबी हाडूंक सोदता आसतली. तांकां गोंयकारांचो कांय फायदो ना.
आयज कितें जाल्लें आहा गोंयांत कितें जाल्लें आहा भायल्यांक सुबेज व्हॅल्यू आहा आयज तुमी गोंयभर तुमीच प्रेस मातशें खंय कलांगूट कांदोळे येयात अंजुना येयात आनी पळया हरियाणाच्यो पंजाब दिल्ली विला घेतला तेंचे गेस्ट हाऊस घेतलात आनी तेच आपल्यो गाडयो हाडला आनी भाड्याक दिता फाटीं ती ईव्ही धरलेली आमी बायकी कलांगूटच्या भुरग्यांनी तेजेर कितें एक्शन जालें काय एक्शन जालें आमचे इलिगल धंदो करता ताका कोण ना कोण गॉडफादर आहा म्हणून ते करतात न्हू इलिगल बिझनस आनी लिगल आहा पळय तांकांच त्रास करप आहा आतां हो रेंट काराच्यो जे परमीट आहा ती 12 वर्सां जालीं की म्हणटा ते प्रायवेट करा कंटिन्यू करून दिनात ते प्रायवेट करा म्हणजे कितें हितून तुमी इनक्रीज करतात न्हू की प्रायवेट धंदो तुमी करचो म्हणून एनकरेज करतात तुमी आमचो सिंपल डिमांड आहा एक रिप्लेसमेंट चालू धरचे तेच्यानी एक रिप्लेसमेंटाक कट आउट डेट दिल्ली फेब्रुवारी 25 म्हाका सांग म्हाजे कडेन जर आयज घडटा गाडी घालपाक जाल्यार आयजूच घालतलो न्हू तुमी कट आउट डेट दिला तेजेर कशें जातलें म्हाका सांग पळया लोकांचें म्हणून चिंतूंक जाय न्हू बाबा केन्ना रिप्लेसमेंट एक इशू आहा 12 इयर्स एक इशू आहा मागीर ट्रान्सफरी आहा कोणी थोड्यांनी गाडयो जायना घडना म्हणून इकला गाडयो आपल्यानी कोणी घेतला तेंचें नांव ट्रान्सफर जायना सो हो एक इशू आहा रिप्लेसमेंट आनी ट्रान्सफर रिप्लेसमेंट आनी 12 इयर्स ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हाचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सचे मुखेली मनोज परबान माफी मागची असो दावो काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकरान केलो. उपरांत ह्या प्रस्नाची जाप दीत गिरीशान सगळ्या गोंयकारांची माफी मागची अशें विधान आरजेपीचे मुखेली मनोज परबान केलें. जाल्यार मनोज परबाक उलोवपाची शिस्त ना देखून ताणें भौशीक सभेत गिरीशाची माफी मागची अशें गोंय काँग्रेसीचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट अर्चित नायकाचें म्हणणें. जिल्लो पंचायतीच्या फाटभुंयेर आरजीपीन बसका घेतिल्ली. हे बसकेत परबान काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचेर आक्षेपार्ह विधानां केल्ली. ह्या विधाना लागून बरोच बोवाळ जालो. परबान ठाकरे हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधानां केल्ल्यान काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकरान तिडक उक्तायली. अंतर्गत विरोध आसून लेगीत जिल्लो पंचायती वेंचणुके खातीर माणिकराव ठाकरेन भव्य युती करपाचो प्रामाणीक यत्न केल्लो. अशा फुडाऱ्या विशीं अपमानकारक विधानां करप चुकीची अशें गिरीश चोडणकरान स्पश्ट केलें. देखून मनोज परबान बेगोबेग माफी मागची असो दावो काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकरान केलो. उपरांत ह्या प्रश्नाची जाप दीत काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान सगळ्या गोंयकारांची माफी मागपाक जाय अशें विधान आरजेपीच्या मनोज परबान केलें. जाल्यार काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकराक तेंको दीत मनोज परबाक उलोवपाची शिस्त ना देखून ताणें भौशीक सभेत गिरीशाची माफी मागची अशी मागणी गोंय काँग्रेसीचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट अर्चित नायकान केला. काल आरजेपीचे अध्यक्ष मनोज परब आणि आमचे इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरे हांचेर जो स्टेटमेंट केलो सारको अपमानजनक आशिल्लो. तांची एज आनी तांची सिनियरिटी जर पळयली जाल्यार हो स्टेटमेंट सामको फालतू आशिल्लो. बाब माणिकराव ठाकरे एक रिस्पेक्टेड लिडर आनी फक्त महाराष्ट्रांकूच न्ही आख्ख्या देशांक. पयर तेलंगणाचे इलेक्शन जिखोवपाक तेंची खूब हातभार आशिल्लो आनी जवळ जवळ 6 टर्म ते महाराष्ट्रान आमदाराची भुमिका तेणें निभयल्यात आनी महाराष्ट्राचो एक बरो होम मिनिस्टर म्हणून तेणें काम केल्लें आसा. सो हे सगळें पळोवन मनोज परबाचे हे जो स्टेटमेंट हे तेजी मॅच्युरिटी परस ते फ्रस्ट्रेशन चड दिसता. माणिकराव ठाकरेन झेडपी इलेक्शनाक अलायन्स जावचें म्हणून आउट ऑफ वे वचोन सगळ्यां बरोबर घेवन एक अलायन्स करपाचे प्रयत्न केले आमचे पार्टीचे सगळे कॅडर ताका विरोध आसतना सुद्दां. आनी हे आसुनूय मनोजान तेजेर सामके खालती पातळीचेर वचोन तेजेर ताका अपमान केल्लो आसा. आमी स्ट्रॉंगली हे कंडेम करतात आनी मनोज परबा कडेन मागता की ताबडतोब तूं हो स्टेटमेंट विथड्रॉ कर आनी माणिक ठाकरेची माफी माग. आतां एक गिरीश चोडणकराचो व्हिडिओ पळयलो की तो सांगता की हांवें माफी मागपाक जाय म्हणून कित्याक ठाकरे कितें म्हटलें म्हणून. हांव पयलीं सांगपाक सोदता गिरीश चोडणकराक की तेणी सगळ्या गोंयकारांची माफी मागपाक जाय कित्याक ज्या डिफेक्टराच्या अगेन्स्ट तेणी डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातला तेच डिफेक्टराक इजिदोर फर्नांडिसाक आयज त्याच्या अलायन्स पार्टनरान विजय सरदेसायन आपल्या वांगडा घेतलेलो आसा आपल्या पार्टेन घेतलेलो आसा आनी आयज हो अलायन्स पार्टनर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड मेळोन आपल्या सिटाक लागून झगडटा आनी त्या
सिटाक लागून इजिदोर फर्नांडीस हो डिफेक्टर जेचेर ह्या गिरीशान डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन घातला तो कॅम्पेन करता. सो ह्या गिरीश चोडणकराक पयलीं लज दिसपाक जाय की असली कृत्या करप, लोकांक फटोवप, गोंयकारांक फटोवप, MLA व्हरून काँग्रेसचे BJPक विकप, हे काम जे 2017 जालें तेच 2022 परते कंटिन्यू जालें. हांकां तरी लज दिसना, हांकां हे तरी सुदरना आनी आमच्या कडल्यान माफी मागपाचें हें करता. हेंच्यांनी सगळ्या गोंयकारांची पयली माफी मागपाक जाय. स्पेशली ह्या गिरीश चोडणकरान जो डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेल्या इजिदोराक घेवन आयज आपले एक सीट आसा अलायन्स पार्टनराचे ते जिखपाक लागून वावरता आनी काम करता. सो गिरीश चोडणकर प्लीज सगळ्या गोंयकारांची माफी माग. देव बरें करूं. आज जो RGPचो अध्यक्ष मनोज परब ताणें जो स्टेटमेंट आमच्या गोंयच्या इन्चार्जाचेर, GPCCच्या इन्चार्जाचे बाब माणिकराव ठाकरे तांचेर जो स्टेटमेंट केला तो आमी सामके ठामपणी कंडेम करता. हांव सांगपाक सोदता मनोज परबाक की मातशें तरी रिस्पेक्ट दवरा. ते तुमच्या वडिलांच्या बापायच्या एजीचे, तेंचो मातसो तरी रिस्पेक्ट दवरा. कितें उलोवपाचें, कॅमेरा फुडें आयल्यार काय रीत नाशिल्ल्या भशेन उलोवपाचें, हें तुमकां शोभना आनी गोंयकार हे पळयतात. सो हो स्टेटमेंट आमी सामकोच कंडेम करता आनी मागता की बेगींतल्या बेगीन मनोज परबान जाहीर सभेन सगळ्यां उजीर माफी मागची आनी आपलो स्टेटमेंट परत फाटीं घेवचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हडफोड्या बर्च बाय रोमियोलेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या घडणुके उपरांत क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथरा ह्या भावांनी फुकेट थायलंडाक फुजो काडिल्ल्यो. ह्या दोगांय भावांक सध्या थायलंडात ताब्यात घेतल्यात म्हणून सुत्रांकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच ह्या दोगांय लुथरा भावांक बेगीनूच भारतांत हाडटले अशी म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. तशेंच दोगांय भावांचे पासपोर्ट गोंय पुलिशेन निलंबीत केल्ल्याचें कळटा. कोकण रेल्वेन तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर खर कारवाय केल्या. जानेवारी ते नोव्हेंबर या 11 म्हयन्यांत 7,483 खासा तपासणी मोहीम जाल्यो. हातूंत 2,90,786 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान वट्ट 17.83 कोटींचो दंड वसूल केला अशी माहिती कोकण रेल्वेचे उपप्रादेशीक व्यवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिली. पळयात पुराय बातमी. कोकण रेल्वेन तिकेट तपासणी मोहीम खर केल्या. तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांचेर खर कारवाय करपाचें धोरण आपणायला. कोकण रेल्वे मार्गाचेर तिकेट तपासणी मोहीम वाडयल्या. फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत 1,070 खासा तिकेट तपासणी मोहीम जाल्यो. ह्या मोहिमेंत 42,965 अनधिकृत आनी अनियमीत प्रवाशां कडल्यान वट्ट 2.33 कोटी दंड वसूल केला. जानेवारी ते नोव्हेंबर ह्या 11 म्हयन्याच्या काळात 7,483 खासा तपासणी मोहीम जाल्यो. हातूंत 2,90,786 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशां कडल्यान वट्ट 17.83 कोटीचो दंड वसूल केला अशी माहिती कोकण रेल्वेचे प्रादेशीक व्यवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिल्या. रेल्वेत प्रवास करच्या पयलीं कायदेशीर तिकेट घेवन प्रवास करात अशें आवाहन घाटगे हांणी केलें. In order to curb illegal and unauthorized travelers, Konkan Railway has continued its special ticket checking drives in the running trains or at the stations. In the November 2025 itself, more than 1,000, exact number to say it was 1,070 drives were conducted. These were special ticket checking drives. And these were conducted at the station, also on the running trains. And 42,965 illegal unauthorized travelers were detected during these drives. And an amount of rupees 2.33 crores was collected towards penalty and fine towards illegal unauthorized travel. If you say from January till November 25,
Totally 7,483 drives were conducted, wherein 290,786 illegal unauthorized passengers were detected. And till date, from January 1st, rupees 17.83 crores has been collected by Konkan Railway towards penalty and fine from these unauthorized travelers. Konkan Railway requests all the traveling passengers to buy proper valid journey ticket. If you are entering at the station, buy a proper platform ticket, and then only you enter the station. And while performing journey, you should have a valid ticket with you for your safe travel and enjoyable travel. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आमकां दिल्या तितली सिटां पुरो. जितली सिटां आमकां दिल्या तितली आमी घेतल्या. हाच्या परस चड जाग्यांचेर लढो दिवपा खातीर MGP कडेन पयशे ना अशें मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार सांगता. वेंचणुकेच्या खर्चा खातीर उमेदवारांक सुमार 5 लाख रुपया जाय जे आमचे कडेन ना अशें दीपक सांगता. जायते जाणांनी MGP सोंपोवपाचो यत्न केलो पूण ते अपेशी थारले. मोगो कोणूच सोंपोवपाक शकना अशें दीपकाचें म्हणणें. मजगतीं नायट क्लब ही आमची संस्कृताय न्हय. हे क्लब बंद जावपाकूच जाय अशें हडफडे प्रकरणा विशीं दीपक उलयलो. आमकां दिल्या आमकां सीट पुरो सीट आमकां दिल्या तितले आमी घेतल्या. आमदार जे 2 कडे आहा त्यांनी जे मागल्या त्यांनी घेतल्या. पयलीं खंयी कित्याक घेवं. बरें MG कडेन इतलो पयसोय ना मेळत थंय उबो करपाक आनी MGन घेतले फाल्यां. तुका खबर आहा काँग्रेसींतल्यान 8 फोडले. MGचे फोडपाक कितें वेगळा न्ही. तांकां 5-5 लाख खर्चाचेर दिवपाक जाय. एकावंटांतल्यान पयशे दिवपाक जाय. 5-5 लाख खर्चाक दिवपाक जाय. ते तरी आसपाक जाय. आमची पार्टी कडेन काय ना पयशे सध्या ना आमी जितले शक्य जाता कोण डोनेशन गोंयचे लोक दिता तितल्याचेर आमी चलयता. सर नाव पूजा नायक चॅप्टर हॅज बीन क्लोज. पूजा नायक आयलो तुमकां कितें दिसता म्हाका कांयच खबर ना. जे आमदारांनी मागले ते दिले म्हणून तीनच मागले तुम्ही. त्यांनी मागले आमदाराक सांगले आमी तुमकां कितें जाय तें मागा म्हणून. 27 कितले मागता तुम्ही 27 पयलीं युती जावपाक जाय. मागताले मागण्या जाल्यार तुमचा आमदार कांयच उलयना MGPचे. काल उलयलो मरे. काल उलयला लास्ट डे उलयलो तो नॉमिनेशन कोणी MGचो कॅन्डिडेट घातला पळय पार्टीन पूण ताका विचार विनिमय करून घातला. कशें आसा म्हणजे 50तली 3 एलायन्स जे आमच्या आमदारांनी मागले तितले तांणी दिले. कळ्ळें न्ही. तेंचे आमदार चड आहा न्ही ते मागता. सो ज्या ज्या आमदारान जे सीट मागले ते तांकां दिले. बट एज अ पार्टी प्रेसिडेंट इन्स्टेड ऑफ तुमची पार्टी ग्रो जातली ही अशी पार्टी ग्रो ZPचे ना वी आर टार्गेटींग 2027 व्हेरी वर्स्ट. ती वर्स्ट संवसारी गोंयाच्या कल्चराक ती परवडना. गोंयच्या कल्चराक ती परवडना आनी ते नायट क्लब पळय आहा ते बंदच जावपाक जाय. टुरिजम बरें टुरिजम तर फुडें वतले आनी नायट क्लबा सारके जे एक्टिविटी गोंयांत चलता शूड बी स्टॉप. फातोर्डा वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ले 17 वर्साचे सांस अली कर्नाटकांत सांपडले. सांस अलीचे अपहरण करपी दुबाविताक पुलिशेन अटक केल्या. नरसप्पा नरसू अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. पुलिशेन दोगांकूय रायचूर कर्नाटकांतल्यान ताब्यात घेतले. सांस अलीक मेर्शेच्या अपना घरांत धाडला. सांस अलीच्या अपहरणा विशीं तिच्या भयणीन फातोर्डा पुलिशेंत 5 डिसेंबराक कागाळ केल्ली. 5 डिसेंबराक फातोर्डा पुलीस स्टेशनात एक मायनर चलयेच्या भयणीन कंप्लेन दिली आनी तातूंत त्या कंप्लेनीक ताणें म्हणलें की आपल्या भयणीक कोणे तरी किडनॅप केली आसा आनी आपल्याक दुबाव आसा की नरसप्पा नरसू ह्या मनशान हाजें किडनॅपींग केलां आसलें. ताजे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी आपली टीम फॉर्म केली आनी सगळे पेरवटेच्यान तपास चालू जालो. मेन म्हणजे तांणी बस स्टँड आनीक रेल्वे स्टेशन हांगा पळोवणी केली. त्याच बरोबर मोबायल जे आसात तांचे नंबर हे ट्रॅकिंगार गेले आनी तांकां रोखडेच तांकां अशी म्हायती मेळ्ळी की ही दोगी जाणां कर्नाटकांतल्या रायचूर ह्या गांवांत आसात आनी ताजे नंतर फातोर्डा पुलिसांनी आपली टीम थंय धाडली आनी तांकां दोगांयकूय ताब्यांत घेतली. काल राती फातोर्डा पुलिसाची टीम ह्या दोगांयकूय घेवन हांगा गोंयांत आयली आनीक जो विक्टीम आसा ताका तांणी जे मायनर चली आसा ताका तांणी अपना घराक सद्या केल्लें आसा आनी जो आरोपी आसा हाका अटक केली आसा. पुलिसांनी हें प्रकरण BNSच्या सेक्शन 137 आनी गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट कलम 8 हाच्या अंडर हें
रजिस्टर केल्ले आसा. हो सगळो तपास जो आसा तो फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक नाथन आल्मेदा हाच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक सुप्रदा प्रभुदेसाय हे करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव. पेडणे पोलीस आणि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो पंगडान पेठेवाडा कोरगांवां धाड घालून सुमार 1 कोटी रुपयांचो ड्रग्स जप्त केलो. जाल्यार थिवी वाठारांत गुन्या फाट्यान धाड घालून सुमार 2.64 लाखांचो गांजो जप्त केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. पेडणे पोलीस आनी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो पंगडान पेटेवाडा कोरगांवां धाड घालून सुमार 1 कोटी रुपयाचो ड्रग्स जप्त केलो. या प्रकरणात बंगळुरूच्या इना वोल्कोवा हिका अटक केली. तशेंच तिचे कडल्यान ड्रग्स तयार करपी साहित्य पुलिसांनी ताब्यात घेतला अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. जाल्यार गुन्या फाट्यान थिये धाड घालून सुमार 2.64 लाखाचो गांजो जप्त केलो. या प्रकरणात धुळे महाराष्ट्रातल्या सुनील कोळी या 23 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हडफडे उजो लागपाच्या प्रकरणात आता मेरेन 3 जाणांक निलंबित केल्यात. 2 जाणांची चौकशी सुरू आसा. जे अधिकारी चौकशे खातीर येना ताका अटक जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच दंड अधिकाऱ्याचे चौकशेचो अहवाल आयले उपरांत जो अधिकारी ह्या प्रकरणात सामील आसा ताचेर खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. बुधवारा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी पर्यटनाच्या स्टेक होल्डरां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. शेनवारा राती हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ह्या घडणुके उपरांत जबाबदार आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय जातली. तशेंच आता मेरेन 6 जाणांक अटक केल्यात. हे घडणुकेत वांटेकार आशिल्ल्या हेरांकूय 100% अटक जातली. क्लबाचो धनी सौरव आनी गौरव लुत्राच्या अटकेचे यत्न सुरू आसा. या प्रकरणात 3 अधिकाऱ्यांक निलंबित केला. तशेंच 2 अधिकारी चौकशी खातीर प्रतिसाद दितात. जो अधिकारी चौकशे खातीर येना ताका अटक जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. तशेंच दंड अधिकाऱ्याचे चौकशेचो अहवाल आयले उपरांत अधिकारी या प्रकरणात सामील आसा ताका बडतर्फ करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तीन जण सस्पेंड केल्या तीन जण ऑफिसरांनी सस्पेंड केल्या. 2 जाणांनी येऊन आपलो स्टेटमेंट काल दिला. त्यांची इन्क्वायरी सुरू जाल्या. एकटो अजून येवंक ना. तो जर येवंक ना आसत जाल्यार ताका पुलीस अरेस्ट करता. एट प्रेझेंट जी इन्क्वायरी चालू आसा पयली ताजो पयली रिपोर्ट येवनी ताज्या उपरांत सस्पेंड केल्या आणि बाकींची चौकशी जातली मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरीचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत ताज्या भितर जर आमकां दिसलें की आनीकूय ऑफिसरांक कोणाक सस्पेंड करपाक जाय किंवा तेजेर इन्क्वायरी सबमीट करपाक जाय आसा डेफिनेटली विल कन्सिडर दॅट. रोहन बाब एज अ टुरिस्ट मिनिस्टर रोमियो लेन आहा पळय ती 2 फावटी डॅमोलिश केली. फाटल्या फावटी केली आतांय केली वायलेशना खातीर. सो हेजेर कितें परमनंट सोल्युशन कितें वायलेशन करीत आसता की ना जितके वायलेशन जाल्ले आसा पयलीं तितके डेमोलिश करून उडयतले आनी ह्यान फुडें अशा पद्दतीचे वायलेशन तांकां करपाक मेळचें ना. मैं आपको कहता हूँ कि इस केस में जो कोई पहले इस तरह के समझे मजिस्ट्रेट इंक्वायरी आने के बाद जो कोई मिला तो उनको सस्पेंड कर देंगे, चाहे तो टर्मिनेट भी करें. मैं डेफिनेटली कहता हूँ एक बार इंक्वायरी का रिपोर्ट आने दो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वास्को न्यू वाडो या वाठारांत एका चोराची रातच्या वेळार धुमाकूळ पळोवपाक मेळिल्ली. चोरान सेंट एंथनी चपलात आशिल्ली देणगी पेटी फोडून पयशे फारायले. तशेंच सेंट एंथनी देवाच्या पुतळ्याची मोडतोड केली. त्या उपरांत पुलिसांनी ह्या घडणुकेत तपास करून 30 वर्सां पिरायेच्या नवनीत सिंगाक अटक केल्या. सिंग नौदळांत नोकरी करता. पळयात. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था हातीभायर गेल्ले पळोवपाक मेळटा. दर दिसा एक घडणूक उक्ताडार येत आसा पूण थांबपाचें नांव मात घेयना. वास्को न्यू वाड्यार एक वेगळेच चोरयेचें प्रकरण पळोवपाक मेळिल्लें. न्यू वाड्यार मध्यराती एका चोरान उक्ते अवस्थेत येवन वाठारांत धुमाकूळ घातिल्ली. चोरान पयलीं सेंट एंथनी चॅपलात आशिल्ली देणगी पेटी फोडून पेटयेंतले पयशे फारायल्ले. त्या उपरांत पुतळ्याची मोडतोड केल्ली. ही सगळी घडणूक सीसीटीव्ही फुटेजात कैद जाल्ली. ह्या घडणुके उपरांत वाठारांत तिडकीचे ल्हारय पातळिल्ले. पुलिसांनी ह्या संदर्भात 30 वर्सां पिरायेच्या नवनीत सिंगाक अटक केल्या. सिंग नौदळांत नोकरी करता आनी सीसीटीव्ही फुटेजाच्या आदारान पुलिसांक ताका धरपाक यश आयले. ही दुखद घटना जावन आसा कारण देवाचे जे मुर्ती तोडप हे पयले सुवातेर हांव ते कार्य केले तेका हांव निशेध करता. कारण एक गोवा इज अ पिसफूल स्टेट.
सगळे भाव भयण असे सगळे वांगडा मेळून वता, हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव. त्या गांवांत असले कार्य करप म्हणजे पीस ऑफ हार्मोनी रिलिजियस अशी पिड्ड्यार करप अशी मेसेज वयता. सो असले हे नेवी हितून कामाक केल्ले सुशिक्षीत जे देशाक दाखयतात ते तुम्ही जर असले कर्म करीत जाल्यार फुडलो येणारे पिढी हेचेर शिक्षण गावता की बाबा तुम्ही लोकांक सांगता की बरे कार्य करा म्हणून तुम्ही असले देवाचे जे मूर्ती फोडून ही वायट मेसेज समाजाक दिता आणि खंय तरी आमच्या गोंयकार भाव भयणां म्हणजे तुम्ही फूट घालता जे हिंदू मुस्लिम एक सदांच एकत्र रावल्ले आसा ते असले कार्यातून लोकांचे पीस ऑफ मायंड पिड्यार जाता, खंय तरी निग्लिजन्स जाता आणि मनान डाऊट क्रिएट जाता. सो खंय तरी गोवा पुलीस यांनी बरे कार्य केल्ले आसा, इमिडिएट तेजेर एक्शन घेवन ताका धरून खंय तरी बरे कार्य करून सिद्ध दाखयले आसा. गोवा पुलीस सदांच अग्रेसर आसता आणि लोकांक सर्वसामान्य लोकां खातीर सदां हे आसता. परत एकदा तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि हेचेर जे कोणी एक्यूज धरला तेजेर कडक कारवाई जावपाक, कारण तेणी जे आपले न्हेसणे गेल्ले पळय उक्ते कितें घालून ते वायट असे खंय तरी मेसेज रॉंग मेसेज पावता. समाज भुरगीं आसता, बाल भुरगीं आसता, तुम्ही खंय तरी कामाक गोंयांत येता, तुम्ही आपल्या रितीन रावा, तुम्ही दुसऱ्याच्या धर्मान खंय तरी वचोन खंय तरी पाठ घालपाचो प्रयत्न करनाका. ही क्लियर कट मेसेज आहा. तुम्ही जर बऱ्या भशेन रावतले जाल्यार गोंयांत तुम्ही वेलकम आसा. जर असे जर झगडे लावपाचो जर प्रयत्न गोंयकारां मदीं करीत जाल्यार हे खंयच आमी खोपोवन घेवचे ना. ही मेसेज सबंद गोंयकारांक दिता की आपले धर्म आहा तो सांबाळ्या, तो हिंदू आसूं, मुस्लिम आसूं, क्रिस्तांव आसूं, आमी गोंयकारां वांगडा रावतले आणि सदांच ही मेसेज आमी दाखोवन दितले की आमी केन्नाच फूट घातल्यार सुद्दां फुटपाचें ना. आणि खंय तरी देवान हे दाखोवन दिले की बाबा हे ताका धरून तिने दाखोवन दिला, आपलो पावर दाखोवन दिलो आसा आणि सगळे एकत्र रावपाक तिने ही दाखोवन दिला की आमी गोंयकार झगड्या नाका म्हणून. आणि परत एकदा हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. इतलेच हांव आणि बरें कार्य जाल्लें आसा ताका धरून आमी हे खंय तरी समाधान व्यक्त करता. रातचे 1:30 पळय आमचो नीव वाडे वाठारांत आमचे 7 अंतुंचे कॉपेल आसा. ह्या कॉपलान एकलो मनीस भितर सोदता आणि आमच्या 7 अंतुंची मूर्ती पळय आसा जी ग्लास फ्रेमीन भितर आसता, ही ग्लास फ्रेम तो ओपन करता आणि ती मूर्ती काढून जमडीर मारून फोडटा. हाजेर हांव निशेध मारता, कित्याक आमचो धर्म जावन आसा एक मोगाळ धर्म, एकवट करपी धर्म, बरें शिक्षण दिवपी धर्म. आमच्या धर्माचेर टार्गेट करप हें जावन आसा खूब चुकीचें. आतां ज्या मनशान हें पळय केलां ह्या मनशाचेर कारवाई जावपाक जाय. आनी हांव एप्रिशिएट करता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाकूय, आमच्या वास्को पुलिसांनी ताबडतोब एक्शन घेवन 1 वरा भितर जे एक्युजाक धरला. सॅल्यूट करता आमच्या वास्को पुलिसांक. अशेंच त्यांनी बरी कारवाई करून आमकां न्याय दिवचो आणि बरे तरेन नायट पेट्रोलिंग करचें म्हूण मागता. देव बरें करूं. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.